सत्यमेव जयते. आमी सदांच म्हणटा की डिक्टेटरशीप चड वेळ टिकूंक शकना. आमी डिक्टेटरशिपाची जी हिस्ट्री आसा ती पळयल्या जगभरान. मागीर ते जर्मनी आसूं किंवा आनी खंय आसूं, डिक्टेटर म्हणटा ताचो अंत आसताच. आज सुप्रीम कोर्टान जे हिस्टॉरिकल डिसिजन दिलें, इट इज अ व्हेरी हिस्टॉरिकल डिसिजन बिकॉज हांवूय एक लॉयर आनी म्हाका एक खबर आसा की ह्या कारणाक लागून बेल ज्या तरेन आज सुप्रीम कोर्टान दिली ती जर पळयत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट हॅज लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन्स ऑफ विथहोल्डिंग लॉ एट इट्स अटमोस्ट लेवल म्हणटा पळय तशें. तांणी आज जेन्ना बेल दिता आसतना इंटरीम बेल दिता आसतना एक गोश्ट केली की अरविंद बाब केजरीवाल कॅन कॅम्पेन. इट इज डेमोक्रेसीचोय विजय आसा. कॉन्स्टिट्युशनल जे मॅन्डेट आसा ते आज तांणी अपहोल्ड केले आनी आज एक सिद्ध जालें की सत्य हे सदांच हाजो विजय आसता. सत्य सदांच श्रेश्ठ आसता आनी कायदो कसो जरी बँड करपाचो प्रयत्न केलो भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार तो तांचे कडेन जावचो ना. आज आमचो वाग भायर आयिल्लो आसा, ताजो आवाज तुमकां फालच्यान आयकपाक मेळटलो. इलेक्शन कॅम्पेन्स आर गोइंग टू टेक अ डिफरंट टर्न फ्रॉम टुडे एंड टुमॉरो एंड यू वील सी द डिफरन्स. आज हो सत्याचो आनी लोकांचो आनी डेमोक्रेसीचो विजय आसा. तुमकां बर्थडे केक गिफ्ट हय, हाज्या पेक्षा बेस्ट गिफ्ट म्हाका अजून पर्यंत म्हज्या जिवनान मेळूं नाशिल्लें. आज सकाळच्यान आमी इतले खूश आसा की इनफॅक्ट आय ट्विटेड ऑल्सो दॅट दीस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आय कूड एवर गेट इन टर्म्स ऑफ बेल टू आवर सुप्रीम लिडर बाबा अरविंद केजरीवाल. आनी खूब खोशी भोगता.